नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. माकड रोग जावचो न्ही म्हूण वाशीन आसा, नेमके वखद ना. दुयेंतींक फक्त सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट. पाली लागसारच्या रानात मेळ्ळे 3 मेल्ले माकड. भुईपाल कुडशा माकड रोगाचे 2 नवे दुयेंती. कामुर्लेच्या बालवाडीची सेविका प्रणाली पांचालाक म्हापशेच्या पुलिसांनी उडयली भितर. बालवाडीच्या भुरग्याक लायिल्लो गरम कायलातो. रुडंटान प्रकरण हाडिल्ले उक्ताडार. मिकीयार्ड एफआयआराचेर निकाल 27 एप्रिलाक. मिकीयार्ड एफआयआर घालचो म्हूण अर्ज. मडगांवच्या कोर्टान निकाल दवरलो राखून. आमदार मेळना म्हूण कोर्टान पुलिसांची काडली लज. प्रादेशीक आराखड्याचेर सरकारान दवरल्या 3 पर्याय. आराखडो रद्द करप, हरकतींचेर सुनावणी घेवन प्लान तडीक लावप वा प्लान अर्दो चालीक लावपाचेर सरकाराचो चल्ला विचार. आनी ज्येष्ठ एथलेटांची राष्ट्रीय सर्त शेनवारा सावन बांबोळे स्टेडियमार. भायल्या देशांतले एथलेटांकूय केल्यात आमंत्रीत. वांटेकारांचो आंकडो पावतलो 3000 वयर. खबरो विस्तारान. माकड रोग जावचो न्ही म्हूण वाशीन आसा, मात तो रोग जाल्यार नेमके वखद ना. सपोर्टिव्ह उपचाराचेर दुयेंतींक साल्वार करचो पडटा. भलायकी खात्याचो एपिडेमिओलॉजिस्ट प्रुडंटाक सांगता ते कोतान वाशिनाचो एफेत जावकूच 2 म्हयने लागतात. इतले मजगतीं पाली आनी भोंवतणच्या रानांनी मेळून 3 मेल्ले माकड मेळ्ळ्यात. ते शिवाय पाली लागसारचे भुईपाल आनी कुडश्या गांवांत माकड रोगाचे 2 दुयेंती निकतेच मेळ्ळ्यात. एनसीसीडीची टीम अजून सरकाराक व्हायरस स्टडीचेर रिपोर्ट दिवपाची आसा. Vaccine is there, medicine is not there. Medicine treatment is only more of a supportive. It is used as a preventive medicine. आता जर त्यांना वॅक्सिन दिली जाल्यार इट विल बी गुड फॉर नेक्स्ट सीझन टू कम. म्हणजे आता जे वॅक्सिन दिलेला आता जे केसेस आसा पळय ना त्यांना काय बेनिफिट जावचो ना. आय कॅनॉट टेल यू दॅट. इट माइट बी टुमॉरो, इट माइट बी डे आफ्टर, अशे 2-3 दिसांनी लागपा आसता. टीक बाईट जाल्यार इट इज स्प्रेड ओनली बाय टीक. सो रिपोर्टा खातीर आमचे काय अडना. एक्चुअली कशें कळ्ळें तुका, रिपोर्टा खातीर काय अडना. रिपोर्ट इज मोर फॉर investigation as a whole and to get prepared for the next season. Vaccine if at all is started, it is for next year to come. That's म्हणटा तुका. Even today it will take at least 1 or 2 months to act. It is given for a high risk people. When we say high risk people, it is people who are working in jungles or forests. कॅसुनर फॉरेस्ट डिजीज आता पाली गावा भायर पावला. भुईपाल आनी कुडशेच्या दोगांक हे दुयेंस जाला. एकूण 19 लोकांक हो माकड रोग जाला. दुयेंतींक फक्त सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट दिवंक शकता अशें एपिडेमिओलॉजिस्टान सांगलें. 19 फक्त एक एक्सपायर्ड पेशंटाचे सॅम्पल आशिल्ले. अदरवायज अदर 18 आर ऑलरेडी रिकवर्ड. दे आर एट होम. रिकवर्ड जाले. हय, सो इट इज लायक दॅट. सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट. दिल्ली सावन आयिल्ले टीमीक पालींतल्या दोंगरार 2-3 मेल्ले माकड मेळ्ळ्यात अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें. एक 2-3 मेल्ले वानर गावल्या म्हणून. दॅट कुड बी अ कॉज. वॅक्सिनेशन कर्नाटकांतले ते सजेस्ट करतले. दिल्लीसून 2 जाण येयल्या पळय, ते सजेस्ट करतले कितें करचें पळय कितें उपाय करचे. पण सध्याचे पेशंट आहा तांकां कशें कितें ट्रीटमेंट म्हणून बेसिकली कांय ना. ताका जोरी ती बेसिकली नॉर्मल केअर घेत जाल्यार विशय सुट्टा. नको आनी 2 पेशंट एडमीट जाल्ले आहा जेएमएन. तेजे नंतर 2 आनी पेशंट जाल्ले आहा. आयडेंटिफाय जावंक ना व्हायरस. जोरी म्हणून जाल्या. डेल्लीचो टीम आयज फाल्यां गावपा जाव. वाळपयच्या भलायकी केंद्रांतल्या कर्मचाऱ्याक माकड रोगाक लागून ड्युटेर मरण आयिल्लें. ताच्या घरच्याक सरकारी नोकरी मेळटली म्हूण फ्रांसिसान सांगलें. तो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो कामगार. ऑन कंपॅशनेट ग्राउंड्स तेज्या नियरेस्ट ऑफ कीन एम्प्लॉयमेंट गाव येतात. काय हेल्प करतले करूंकूच जाय ते. शी इज एलिजिबल. दिल्ली सावन आयिल्ली नॅशनल सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज टीम सरकाराक रोखडीच रिपोर्ट दिवपाची आसा. सरकार ह्या रिपोर्टाक रावला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कामुर्लेच्या बालवाडीची सेविका प्रणाली पांचालाक म्हापशेच्या पुलिसांनी भितर उडयली. शस्त्रान भुरग्याक जखमी केलो म्हूण भारतीय दंड संहितेचे 324 कलम आनी गोंय बाल कायद्याच्या 8 पोटकलम 2 खाला बाल अत्याचाराक लागून तिका अटक केल्या. बालवाडीतल्या एका भुरग्याच्या पोल्याक तिणे गरम कायलातो लायिल्ल्यान बालवाडीतल्या भुरग्याच्या पालकांमदीं खवदळ पडिल्लो.
प्रुडंटान शेनवारा हे प्रकरण उक्ताडार हाडिल्ले. कामोर्ली बालवाडींतली सेविका प्रणाली पांचाल भुरग्यांक पिट्टा आनी मारता म्हूण प्रुडंटान शेनवारा रिपोर्ट केल्लो. इतलेंच न्ही, ह्या सेविकेन शिवा बेहेरा ह्या ल्हान भुरग्याच्या पोल्याक कायलातो लावन ताचो पोलो भाजलो. म्हापशेच्या पुलिसांनी सोमारा प्रणाली पांचालाक अटक केली. म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेनंट विक्रम बेरा म्हणटा ताणें कंप्लेन फायल केल्या की तेगेल्या चल्याक 2-2.5 वर्सांचो जो अंगणवाडीन आसतालो, अंगणवाडीन वतालो, थंय ती अंगणवाडीची कोण सेविका आसा, वर्कर, तिणें तागेल्या पोल्यार गरम हाचो कायलाटो घेवन दाग दिलो. कितें ती केस रजिस्टर जाल्या IPC सेक्शन 324 आनी गोवा चिल्ड्रन एक्टानूय जाल्या. आज ती लेडी आसा पळय ती काडून आज अरेस्ट केल्या. ती सेविका आसा तिचें नांव प्रणाली पांचाल. हो इन्सिडंट घडलो कामुर्ले आनी आज तिका अरेस्ट करून ती कस्टडीन आसा. पुलिसांनी तिका भारतीय दंड संहिता आनी गोंय बाल हक्क कायद्या खाला अटक केल्या. तिका मंगळारा कोर्टान रिमांडाक व्हरतले. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी दिनेश करपे. मिकीचेर FIR घालपाच्या अर्जाचेर मडगांवच्या कोर्टान निकाल 27 एप्रिलाक राखून दवरला. मिकीचेर FIR घालचो म्हूण कोर्टान अर्ज आयिल्लो. केशीचेर आदलो मंत्री आनी आमदार मिकी मेळना म्हूण कोर्टान पुलिसांची लज काडली. मिकी अजूनय शरण आयिल्लो ना. ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात ताका सोदतात. फरारी मिकी आड सध्या अदखलपात्र गुन्यांव नोंद केला. अटक चुकोवंक फरारी जाल्ल्यान मिकीचेर हो आरोप घाला. ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात आदलो RDA मंत्री आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोक ख्यास्त फरमायल्या. मिकी शरण येना जाल्ल्यान ताका अटक करची म्हूण मडगांवच्या JMFC कोर्टान कोलवा पुलिसांक सांगला. अटक वॉरंटाची मुजत कोर्टान 5 दिसांनी वाडयल्ली. मुजत बुधवारा सोंपता. मात 10 दीस जाले तरी पुलिसांक मिकी मेळना. ताचे वेल्यान कोर्टान कोलवा पुलिसांची लज काडली. दुसरे वटेन अटक चुकोवंक फरारी जाल्ल्या मिकी आड भारतीय दंड संहितेच्या 172 कलमा खाला FIR घालपाचो पुलिसांक आदेश दिवचो म्हूण आयरिश रॉड्रिगीजान घाल्ले याचिकेचेर मंगळारा सुनावणी जाली. कोर्ट 27 एप्रिलाक निकाल दितले. Court has today, during the hearing, also observed that it is very embarrassing that the convict cannot be found for over 10 days. The court has heard arguments today and fixed the matter for orders on Monday the 27th. ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात कोर्टान मिकीक 6 म्हयन्यांची बंदखण फरमायल्या. बंदखण चुकोवंक मिकी लिपून भोंवता. कोलवा पुलीस ताका सोदतात. मिकी सुप्रीम कोर्टान ताचे फेरविचार याचिकेचो निकाल लागोमेरेन कादयेन वचचो ना म्हूण 15 साली लीप चोरया भोंवता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेवया एक विराम.